वाड्यान आसात आनी हो जो मेन रस्तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडान येता आनी हयसर एक धाकटोसो कलवट आसा ह्यो म्हाका दिसता कितलीक वर्सां पासून आसा। एक तर तो आयज जर परिस्थितीची बघत जाल्यार रस्तोच पयलीं एक क्रॅक येयलेले आसात ऑलरेडी आनी हे क्रॅक येवन त्याचो प्रेशर हेचेर कलवटाचेर पडून त्याच्यातली भितरली सिमेंट सगळी कोसळ्ळा ऑलरेडी कोसळ्ळा भितरले दिसता नजरेत येता तशेंच ते सिमेंट येवन लोखंडाची सळयो सुद्दां ते नजरेक येतात म्हणजे इतले आसा ह्यो केन्नाय कितेंय दुर्घटना जावं शकता रात्रीची जावं शकता दिसाची जावं शकता आनी म्हाका दिसता ह्यो संपूर्ण एक दुवा आसा पेडणे टू हरमलसाठी आसा हरमल केरी पालयासाठी जर येदा कदाचित तशी हानी जाली जाल्यार ती त्रासदायक जातली आमकां सगळ्यांक त्रास कदाचित आमचो पेडण्याचो माणूस असू शकता भायलो कोणी असू शकता त्याच्यासाठी म्हाका वाटता हे इमिजिएटली ह्या ज्या स्पेशली PWD डिपार्टमेंट आसा जे इंजिनियर्स आसात हेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून जाता तितले बेगीन करचे कित्याक ही आत्ताच ऑलरेडी ह्या पावसात पहिल्याच पावसात ऑलरेडी कोसळलेले आसा ते फुडें कितें जाय ते खबर ना। आणि दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कितें आसा समजा कलवट एक कोसळ्ळो तर हेतून सायडीच्यान रस्तो काडपाक जवळपास तशी जागा पण ना आसा जेणे करून पुढचो बाबा प्रवास सो एक आताच काळजी घेवची सरकारान जेणे करून हे जाता तितले बेगीन। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हे कोसळटा म्हणून आमी एक दाखयल्ले आनी तात्पुरते ते रुद्रेशा कडसून आमी काम करून घेतलेले पण तेचे उपरांत 2 वर्सां जाली तेजेर परत काय डागदुयी ना। आतापर्यंत प्रत्येक माणूस आणि तुमच्या माध्यमातून सगळ्याक व्हायरल जाता म्हणून ते फक्त जेई येऊन फक्त सुपरवायझिंग करतात लोकांक तेजो काय फायदो जायना ना। आज लोक जावं खंयची गाडी पडटली तेन्ना त्या दीस ऑन द स्पॉट काम जातलें तेका लागून म्हाजी एकच इच्छा आहा की ते कोटेशन टेंडर काडून अर्जंटली करून उडोवपाची आनी तेका ब्रिज सद्या बांदूंक मेळचो ना तेका टेम्पोररी पायपां घालपाची 1 दिसाची अर्जंटली काडपाची फक्त 2 दीस रस्तो बंद उरतलो।